नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मडगांव आनी हेर शारांनी वाडले तापमान. मडगांवां सकाळी नोंद जाले 34°C तापमान. लोक जाल्यात गरमेन काचाबूल. फाटली 60 वर्सां गोंय कर्नाटक शिमेचेर आशिल्ल्या रान वाठारांत रावपी फॅमिलीचे करतले पुनर्वसन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचें आश्वासन. संबंधित फॅमिली सयत मंत्री सुभाष फळदेसायान केली मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी. राज्यात 2 विद्यार्थ्यांनी सोंपयलो जीव. एक बिट्स पिलांनी विद्यार्थ्यान जाल्यार दुसरो नीट परीक्षा रद्द जाल्ल्यान विद्यार्थ्यान तणावा खाला सोंपयलो जीव. परीक्षा रद्द जावप, पेपर फुटप अशा घडणुकांचो विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेर जाता गंभीर परिणाम. विद्यार्थ्यांचे वेळार समुपदेशन करप शिक्षण संस्था, पालक, दोतोर आनी सरकाराची आसा जबाबदारी. कार्यकारी अभियंता काशीनाथ शेटयेन केली पोरणे गोंयच्या पीआय आनी पीएसआय आड गुन्यांव फाट्यात कागाळ. 15 लाख रुपयांची लाच घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान गुन्यांवकारी गुन्यांवात गुंतोवपाचो कट रचतले म्हणून दिली धमकी. पणजे मळा तळ्यांतल्या नुस्त्याच्या मळणा संबंधी उच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश. 7 घरांच्या धनयांक सिवरेरीच्या जोडणी खातीर योग्य रितीन अर्ज करपाचो दिला आदेश. प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली 9 जूनाक. आता पळयात खबरो विस्तारान. फाटली 60 वर्सां गोंय कर्नाटक शिमेचेर आशिल्ल्या रान वाठारांत रावपी कुटुंबाचे पुनर्वसन करपाचो प्रस्न परतून मुखार आयला. मंत्री सुभाष फळदेसायान संबंधित कुटुंबा सयत मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन पुनर्वसन करपाची मागणी केली. रान वाठारांत सुमार 15 किलोमीटर अंतराचेर ही कुटुंबां रावतात आनी मुळाव्या साधन सुविधांपासून वंचीत आसात हे मुख्यमंत्र्याच्या लक्षांत हाडले. उपरांत सगळ्या फॅमिलीच्या दुसऱ्या सुवातेर बेगोबेग स्थलांतरीत करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. कर्नाटका बाउंड्रीचेर जुना म्हणून ज्या जाग्यार गवळादेवी जात्रा बी जाता पयलीं त्या अत्यंत दुर्गम भागां भितर म्हणजे भाटी ह्या मेन रोडा वेल्यान सादारण त्या 10 किलोमिटरांचेर एक तांबडो रस्तो इलाचेर आसा दोंगराचेर. आनीक त्या दोंगराचेर थोड्योश्यो फॅमिली रावतात. एक फॅमिली केल्ली ती म्हाका दिसता की 60 वर्सां पयलीं. आतां तांचे 4-5-6 जाण ते भुरगे जाल्ले ते सेपरेट घरां बांदल्या आनी ते अत्यंत दुर्गम रानान भितर रावतात, सारके डीप फॉरेस्टान भितर. तूं गेले जाल्यारय तांची घरां बिरां पळोवपाक मेळना. ते स्कॅटर्ड आशिल्ले. आतां आमी तांकां तात्पुरतो वर्साक एक फावटी आमी एक फॉरेस्टाक सांगता, हांवूय मशिनां घालता आनी तांकां वचपाक रस्तो करून दिता. म्हणजे तो रस्तो आसा पळय न्ही तो पावसाक सगळो व्हांवून वता. परत आमकां फॉरेस्टांतल्यान गेले कारणान फॉरेस्टूय करून दिता आनी हें जाता. तांकां ती लायट व्हरपाक फॉरेस्टाचें परमिशन मेळना कारण ते 5-6 घरां आनी डीप फॉरेस्टान भितर आसा. 10 किलोमिटर वयर लायन चडोवची पडटा. तांकां उदकाची वेवस्था करपाक मेळना. ते खंयचे कडेन तरी उदक वचून थंयचे व्हळाचें हें करून खातात. हांव तांकां घेवन गेलो की हे कायम प्रश्न केन्नाच सुटचे ना. कारण 10-15 किलोमिटरांचेर हे सगळ्यो सुविधा पावप आनी तेय वायल्ड लायफांतल्यान वचप हें शक्य जायना. म्हणून आमी कितें केलें की तांचे कडच्यान संमती घेतली की तुमकां सकयल आमी ज्या जाग्याचेर उग्या पंचायत म्हूण आसा लागीं आसा त्या पंचायतीन भितर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली आसा की ह्या पंचायतीच्या ह्या एक 6 फॅमिलीक ताणें कितें तरी प्लॉट दिवन तांकां घर बांदपाची वेवस्था करून दिवची. ताका मॉडेलिटीज मागीर पळयतले पूण अशी शिफ्ट करपा तांकां शिफ्ट करपाचें. तांचे बाकीचें कितें आसा पळय न्ही तें थंय कितें आसतलें तें मागीर वेजिटेशन किंवा तांचें एग्रीकल्चर आसा तें कितें आसा तांची ओनरशीप लँड आसा हें तांकां मागीर पळोवपाचें. पूण तांकां वता आसतना सगळो फॉरेस्ट एरिया लागता. 10 किलोमिटराच्या वयर तांकां ह्या हातून भितर वचचें पडटा. म्हणून तांकां आतां स्कुलाक येतलो जर जाय जाल्यार चलत येवचें पडटा. नियरेस्ट स्कूल प्रायमरी स्कूल पसून नियरेस्ट आसा पळय न्ही तें सादारण 15 किलोमिटराचें आसा. म्हणजे अशा परिस्थितीन भितर ते अशें येता चलत वता. हे खुबशे वर्सांचे प्रश्न आसात. ते शिफ्ट जावपाक रेडी आलो. ते शिफ्ट जावपाक तांकांच घेवन आयला हांव. ते सगळे एक फॅमिलींतलो एक मनीस आयलो आनी तांकां सीएमा कडेन सांगलें अशी परिस्थिती आसा, ही सरकाराची जबाबदारी म्हणून आमी करुया
आनीक हांवें आयडेंटिफाय केल्ली आसा सरकाराची जागा आसा तातूंत भितर ल्हान ल्हान तांकां घरां बांदून दिवपाचें आनी ते ट्रायबल कम्युनिटीचे लोक आसा ST लोक आसा. सीएमाचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो? सीएमान सांगलें इमिडिएटली तें काम आमी हातान घेवया कारण अत्यंत गरजेचें आसा कारण एक सुविधा पावोवपा खातीर 10 कोटी तांकां मोडचे पडटले ताचे परस तांकां एक बरी सुवात तांकां दिवया आनी तेय तेंच मागतात की आमकां इतले पयस रावून आयचे हातून भितर जावचें ना. पयलीं जाणटेले कितें तरी थंयच रोयताले खाताले पूण आयज नोकरे खातीर तातूंतले भुरगे 3-4 भुरगे नोकरेकय आसात. पुलीस कॉन्स्टेबल हातून भितर JHRDCन भितर कामाक आसात. एक 4-5 जाणटे नोकरेक आसात तांकांय बी रातचे वचपाक वायल्ड बोर्स आसता वायल्ड एनिमल्स आसता ते अटॅक जाता हें सगळें आसता. दक्षिण गोंयचो फामाद बिट्स पिलांनी कॅम्पस सध्या अभ्यासा परस थंय घडपी मरणाच्या घडणुकांक लागून चर्चेत आसा. कॅम्पसांत विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. बुधवारा केरळाच्या अर्जुन साबू ह्या 26 वर्साच्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनाच्या दुसऱ्या वर्सात शिकपी विद्यार्थ्याची कूड ताच्या कुडीत सापडली. सुत्रांच्या म्हणण्याप्रमाण ताची कूड गळफास लायिल्ल्या अवस्थेत कुडीत सापडली. घडणूक थळार पुलिसांक एक सुसायड नोट मेळ्ळा. फुडलो तपास सुरू आसा. बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान अजून मेरेन प्रशासन कित्याक ओगी आसा असो सध्या प्रस्न पडला. दक्षिण गोंयांतल्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. बुधवारा बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत पोस्ट ग्रॅज्युएशनाच्या दुसऱ्या वर्गात शिकपी केरळाचो विद्यार्थी अर्जुन साबू ह्या विद्यार्थ्याक मरण आयलें. बिट्स पिलांनी कॅम्पसाच्या फाटल्यान तो भाड्याच्या कुडीत रावतालो. थंयच ताची कूड गळफास लायिल्ल्या अवस्थेत सापडली. घडणूक थळार सुसायड नोट लेगीत पुलिसांक मेळ्ळ्या. पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. 2024 ते आतांसावन बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत विद्यार्थ्यांक आयिल्लें मरण आनी ताचे फाटली कारणां. 11 डिसेंबर 2024 गाझियाबाद उत्तर प्रदेशाच्या 20 वर्साच्या विद्यार्थ्यान गळफास लावन आपलो जीव सोंपयलो. तपासात अभ्यासाचो दबाव आनी कुटुंबीक अपेक्षा ही कारणां मुखार आयली. 5 मार्च 2025 गोंयचो अथर्व देसाय ह्या 20 वर्साच्या विद्यार्थ्याक मरण आयलें. अपेस आनी मानसीक तणावा खाला तांणी हें पावल उबारिल्लेचे तपासात स्पश्ट जालें. 1 मे 2025 लखनौच्या कृष्णा कसेरा ह्या विद्यार्थ्याक मरण आयलें. ताचो शिक्षणीक विक्रम इबाडिल्ल्यान तांणी तणावा खाला हें पावल उबारलां. 16 ऑगस्ट 2025 कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक मरण आयलें. रातचे टेबल टेनिस खेळ्ळ्या उपरांत तांणी 4 बाटल्यो एनर्जी ड्रिंक पियालो. ते खातीर ताच्या मेंदूक जखम जावन ताका मरण आयिल्ल्याचे तपासात उक्ताडार आयले. 4 सप्टेंबर 2025 कर्नाटकाच्या ऋषी नायर ह्या 19 वर्साच्या विद्यार्थ्यान जीव सोंपयलो. विद्यार्थी वैयक्तीक आनी भलायके संबंधीत समस्यांनी ग्रस्त आशिल्लो. 2 फेब्रुवारी 2026 इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्युनिकेशन इंजिनियरिंग शाखेच्या 3ऱ्या वर्सात शिक्षण घेवपी वैष्णवी जितेश ह्या 20 वर्साचे चलयेन आपलो जीव सोंपयलो. 13 मे 2026 केरळाच्या अर्जुन साबू ह्या 26 वर्साच्या विद्यार्थ्याक मरण आयला. घडणूक थळार सापडिल्ल्या सुसायड नोटाच्या आदारान पुलीस आता तपास करतात. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्यो घडणुको वाडत आसात. ह्यो घडणुको आडोवपा खातीर मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी कांय दीस फाटीं एक समिती स्थापन केली. पूण तरी आसतना विद्यार्थ्यांक मरण येताच मागीर आजून प्रशासन कित्याक ओगी आसा हो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. Good afternoon. Today PI Varna has received an information around 11:30 that there was a case of student death which was reported from BITS Pilani. Now the case is of a PhD scholar who was staying outside the campus in a PG. The preliminary finding is that it is a case of suicide and police investigation is currently undergoing, and we will be able to give detailed information after the police investigation and postmortem reports are received. Now this is the second incident which was reported this year. Last year we had unfortunately 4 similar incidents of student suicide. Now district level committee, the police team, the state level committee and national level committees have visited the BITS Pilani campus because of the frequent cases of student death which was reported there. Now in all the committees during the investigation, the main finding is that there is a case of suicide contagion or cluster effect which is happening. Now by suicide contagion, what is meant is that basically when there are repeated incidents of student suicide, the at-risk people or vulnerable people tend to imitate and they commit suicide when there is an emotional stressful situation. Now this is what has been the major finding in all the investigation, and we have conducted a detailed investigation into the frequent student suicides in the BITS Pilani campus, and we have submitted a report to the government also in the month of February this year.
Now, based on the all investigations and committee sittings and meetings, whatever recommendations we have also submitted to BITS Pilani. One of the major findings was that they were not having adequate number of mental health care facility or professionals in their campus. But however, after the repeated intervention from the government side, they have augmented their facility. Now they have adequate number of manpower. Also, they are providing 24/7 mental health care facilities also in the campus, in-house as well as outside. Also, they have reduced the number of examinations by increasing the electives and making certain papers optional. So academic pressure also they are trying to reduce it, and they have submitted compliance report to the government also. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नीट यूजी 2026 ची परीक्षा रद्द केली. उपरांत ही परीक्षा दिल्यास सध्या नेसाय कुडतऱ्या रावपी मूळ बंगळुरूच्या 17 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्यांनी जीव सोंपयलो. यान फुडें आपल्याक सर्तीचे परीक्षेक बसपाचें ना अशें चिटयेंत बरोवन दवरले आनी आपलो जीव गळ घेवन सोंपयलो. पुलिसांनी हे विशीं तपास सुरू आशिल्ल्याची म्हायती दिली. मायना कुट्टरी पुलिसांनी हे असैमीक मरण म्हणून नोंद केला. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या मोर्गात दवरल्या. बिट्स पिलानी कॅम्पसात आणि नीट परीक्षा रद्द जाल्यान अशा 2 विद्यार्थ्यांनी जीव सोंपयलो. स्पर्धात्मक शिक्षण वेवस्थेत वाडपी तणाव, परीक्षा रद्द जावप, पेपर फुटप अशा घडणुकांचो विद्यार्थ्याच्या मानसिकतेर गंभीर परिणाम जाता. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्याक मानसिक आधार दिवप, तांचो तणाव वळखप आणि वेळार समुपदेशन करप ही शिक्षण संस्था, पालक, दोतोर आणि सरकार हांची सामायिक जबाबदारी आसा अशें मत गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उक्तायलें. बिट्स पिलानी कॅम्पसांतल्या आनी नीट परीक्षा रद्द जाल्ल्यान जीव सोंपयल्ल्या विद्यार्थ्याचे फाटभुंयेर ते उलयले. गोंयान बुधवारा 2 ज्यो आत्महत्या जाल्यात त्यो गंभीर हुस्को करपी अश्यो आसात. एक बिट्स पिलानी ह्या एका म्हत्वाच्या इंजिनियरींग किंवा हायर एज्युकेशनांतल्या एका संस्थेन भितर एका 26 वर्साच्या PhD स्टुडंटान आत्महत्या केल्या. आनी दुसरी आत्महत्या नीट परीक्षेक आपुणांनी परत बसचो ना ह्या हुस्क्यान ह्या भितरल्यान ताका म्हाका दिसता तो फ्रस्ट्रेट जालो आसतलो आनी ताणें आत्महत्या केल्या. म्हणजे दुसरी जी पळय आत्महत्या आसा तिका एक कारण आसा तें अशें की भुरगे नीट परीक्षे खातीर खूब शिकतात. ताजे पयलीं तांचें शिक्षण तांचे पयलीं सर्वसाधारण परीक्षा आसता ताकाय तो अभ्यास करीत आसता. म्हणजे सबंद वर्स ही 2 वर्सां जी पळय 10वे नंतरची ते इतले भितर शिकतात की अशें जेन्ना कॉपी जाता, प्रश्नपत्रिका फुटतात तेन्ना तो एक धक्को असो आसता. कारण परत शिकप, परत 6 म्हयने तातूंत भितर घालप हें म्हाका दिसता हाका कांय प्रमाणार जें पळय कितें वेगवेगळे लोक दोशी आसतलेच, पूण अशा भुरग्यांक इल्लें मातशें कणखर कशें करतले हे हाजे संदर्भांत आतां म्हाका दिसता शिक्षण संस्था, खाजगी लेवलाचेर काम करपी डॉक्टर तांच्यो संस्था आनी सरकार अशे वेगवेगळे लोकांनी एकठांय येवन काम करपाची गरज आसा. पालकांनी बी आपल्या भुरग्यांक चड स्ट्रेस जाता काय कितें हाजेर सतत हाजी जतनाय घेवपाची गरज आसा. डॉक्टर संघटना ज्यो आसात ताणें आतां शिक्षणाचे पळय हो जो कितें पेज स्ट्रेस आसा त्या संदर्भात आतां कांय गजाली मुख्यतः ताजेर विचार करपाची गरज आसा. पूण सगळ्यान म्हत्वाचें भुरगो आज इतलो म्हणजे आमचे वेळार स्ट्रेस आसतालोच न्ही, त्या वेळार वेगळे स्ट्रेस आसताले, पूण अशें आत्महत्येचे कारणां आमकां केन्ना मेळनाशिल्लें. कोणें आत्महत्या केल्या भुरग्यांनी शिक्षणाक लागून अशें आमी केन्ना आयकुना. आतांच कित्याक जाता, पालक भुरग्यांक इल्लें चड बाबू बाबू करून तांकां वाडयतात काय कितें, तांकां जाय तें दितात काय कितें. म्हणजे मातशें जेन्ना बारीकसो धक्को बसता, मातशें कितें सेन्सिटीव गजाल घडटा तेन्ना ते आत्महत्येक प्रवृत्त जावप ह्या गजालीचो म्हाका दिसता विचार करपाची गरज आसा. कार्यकारी अभियंतो आणि नोडल अधिकारी काशीनाथ शेटये हांणी पोर्णे गोंय पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक गौरीश मळीक आणि पुलीस उपनिरीक्षक संकेत पोखरे आड कागाळ केली. मुंबय उच्च न्यायालयात प्रलंबित आशिल्ली याचिका फाटी घेवपाक 15 लाख रुपया लाच दिताले. ही लाच घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान PSI संकेत पोखरे, PI गौरीश मलीक आणि नागरीक योगेश तिगाडी ताका गुन्यांवकारी गुन्यांवात गुंतवपाचो फटीचो कट रचताले असो आरोप कागाळीत केला. आफ्टर दॅट इन्सिडंट ताणें सेटिंग कितें केलें पोखरे PSI आनी PI मालिका कडेन आनी ही ट्राय टू फ्रेम अस. सो तो ते करून ताणें त्या दिसा वचून पोखरेन ताजी फूल पोखरे म्हणटा तो PSI ताणें ताजी ड्राफ्ट केली. Which police station? ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन. ताणें ती ड्राफ्ट केली
आनी तेणें ती फॉल्स कंप्लेंट थ्रू PI ताणें डायरी मारल्या म्हणटा तो PIन आपल्याक सांगलें म्हणून आपणें डायरी मारली. सो 5:30 पळय ताणें म्हजेर FIR केल्या तेन्ना आय वॉज विथ आमच्या चिफा बरोबर आशिल्लो. ते म्हजे CCTVs बीन आसा सगळें आसा थंय. आय लेफ्ट द डिपार्टमेंट अरावंड 5:52. सो तो FIR तो म्हणटा 5:30 जाला आनी ताणें केला रजिस्टर इट इज ऑन 1 o'clock एट नायट. सो हांव नको ते कितें केला. सो आय हॅव गिवन अ कंप्लेंट. ही वॉन्ट्स टू फिनिश माय रेप्युटेशन दीस 2 people आनी ते गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून म्हाका हें करपाक सोदता आनी पेटिशनर म्हणून करपाक सोदता. सो दॅट शूड नॉट हॅव बीन डन. सो वी आर सेईंग तूं हो FIR आमचो रजिस्टर कर तांचे. दे शूड नॉट होल्ड. आतां पळय दे आर ऑन सम पॉलिटिशियन ते आमचे कडेन आसा प्रूफ. सो दे शूड आमी सगळे प्रूफ दिल्ले आहा आनी केन्ना आमी आसत जाल्यार दे शूड रजिस्टर एन FIR ऑन PSI आनी PI and start the investigation. And they should not hold the charge of Old Goa police station. That's what I will write to the chief secretary and all. मळा तळ्यातल्या नुस्त्याच्या मरणासंबंधी दाखल केल्ल्या सुमोटो जनहित याचिके वेळार उक्त्या सुवातेर सिवरेजीचे उदक सोडपी 7 घरांची सिवरेजीची लायन काढून उडयल्या अशी माहिती पणजी महानगरपालिकेन उच्च न्यायालयाक दिली. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर उच्च न्यायालयान ह्या 7 घरांच्या धनयांक सिवरेजीच्या जोडणी खातीर योग्य रितीन अर्ज करपाचो निर्देश दिला. तशेंच तळ्यात आनीक प्रदूषण जावचें न्हय हे खातीर न्यायालयान गटार आनी मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळाक ह्या अर्जांक प्राधान्य दिवन तांची बेगोबेग प्रक्रिया पुराय करची असो आदेश दिला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 9 जूनाक जातली. बेतोडा जंक्शन वाठारात कांय दिसा पयलीं मरण पाविल्ल्या उसगांवच्या होमगार्ड दिनेश गावडे हाच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा विशींचे गुपीत उक्ताडार हाडले प्रकरणात सद्याच्या परिस्थितीचो अहवाल सादर करात अशे निर्देश अनुसूचित जमाती आनी जाती आयोगान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक आनी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकांक दिल्यात. तशेंच दिनेश गावडेक मरण आयिल्ल्या त्या सुवातेची फॉरेन्सिक टीम आनी फोंड्या पुलीस आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. हो डिफेन्स अटॅक म्हणजे रिफ्लेक्स अटॅक. हो सकयल वयता तो वयर येता तेणी शिंगार धरलो ताका कुशीन उडयलो आनी तो गेलो. सो ती डॅमेज सामके दोनूच जाले. ते डॅमेज खंयचे दाखयतले अशे तरेनचो ताका तो वयर वचपाक टर्न जालो. सो तेणी तें शिंग मारलें तें ताका हांगा भरलें. हेजेर तो लिफ्ट जालो. सो ताका दुसरी बारकेली इंजरी जाली ती हांगा येयली मानीक. आतां ते जे तिनी आमच्या फॉरेस्टान क्लेम केल्यात ते मातशें चिटींग केलें. ती डेफिनेशन हें आमचें डिस्क्रिप्शन कितें म्हणटा हॉर्न इंजरी ऑफ 7 सेंटीमिटर्स आनी मुखार फ्रॅक्चर आसा. पूण ती पुलिसां बरयता हॉर्न इंजरी बरोवना 7 सेंटीमिटरची इंजरी बरयल्या आनी फाटलें फ्रॅक्चर बरयलें. आनी फ्रॅक्चर खंयचें काय म्हणल्यार तें पळय असो गेलो हांगसर फ्रॅक्चर जालें. म्हणटकीर हे हितूंक तो सारको तेजेर हेजेर उरलो हुकाचेर आनी ताका आपटिलो आनी ती चॅस्ट इंजरी जाल्ली मुखामाराची. ते फ्रॅक्चर उलयता पूण लंग्स कांय जावना म्हणटा. पूण आमचो डिस्क्रिप्शन आहा तितूंत ताका लंग्साक मुखामार बसलो. सो टिपिकल जालें असो उखल्लो आनी फुडल्यान जेन्ना मारलो फुडले छाती आपटली न्ही तेंची. सो ही व्हडली इंजरी आमकां तो ही इंजरी इतली आशिल्ली 10 सेंटीमिटर. आमी ती म्हणटा ग्राफिक्स करून काडली जाल्यार तो 2 फुटाचेर घातले ताचे हांगसरची सर्कमफरन्स आसा ती 33 सेंटीमिटर जाता. आनी जेन्ना 33 सेंटीमिटर सर्कमफरन्स जाता ती बैला परस व्हडल्याची 26 करेक्ट मॅडम 26-27 जर आसत जाल्यार तो बैल आसता म्हणजे राडो बैल म्हणल्यार हेजे परत. आनी गोवा राडो आसता तेन्ना ताचो 31 म्हणजे 30 सेंटीमिटर 1 फूट गेरी तेजी. 33 सेंटीमिटर म्हणजे 1 फूट गेरी म्हळ्यार तो हें आसता तो पळयता ते प्रोसिजरा भितर. आमचे हितून डावट घेवप क्लॅरिफिकेशन घेवप लोकांचो रायट
कोर्टाचो रायट आनी तांचो रायट. म्हाजो आक्षेप आशिल्लो तो व्हायरल केलो. आमच्या भितर तिणी विचारलें कोणाक डावट घेवपाक रायटूच आसा न्ही. आनी खऱ्यांनी मर्डर आशिल्ली तुमी आमी कितें करता आशिल्ले. आमचे रायट न्ही तो, तांचो रायट. तितून म्हाका तो डिस्प्यूट ना. इवन बरयलें तेजो चूक आसा प्रत्येका आपल्या भशेन विचारपाचो रायट आसा आनी तेच्या क्लॅरिटी त्या खातीर आमी आन्सर येयल्या न्ही. आतां तो जेन्ना लॅटर बरयला तो येना ताका आमी कांय करूंक शकना. चिंबल वाठारात कांय लोकांनी उदकास्रोत खात्याची गरजेची परवानगी घेनासतना स्वता खातीर बोरवेल मारिल्ल्यो. पूण उपरांत ह्या बोरवेलांचो गैरवापर जावपाक लागिल्ल्यान खात्यान त्यो बंद केल्यो. संबंदीत लोकां कडेन योग्य कागदपत्रां आनी परवानग्यो आसल्यो जाल्यार तांकां पिवपाच्या उदकाची पुरवण करपा खातीर सरकार प्रयत्न करतले, अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें. म्हणजे जे थंय रावताले ते इल्लिगली तांणी बोरवेल केल्ले. सुरवातीक निग्लेक्ट जाले कित्या खातीर बोरवेल तांचे पुरतेच वापरताले. मागीर ते कमर्शियल ताचो यूज करपाक लागले की बोरवेलांतल्यान उदक कोणाक तरी विकपाक लागले. करताले ते कमर्शियल. तुमकां रिपोर्ट येयला? ना रिपोर्ट न्ही. हांवें जेन्ना चवकशी केली आयकलां हांवें आनी ताचे खातीर ते इल्लिगल एक्टिविटीज चलता म्हणून ते बंद केले. कारण तांणी WRDचें परमिशन बी घेतलें नासलें. सो WRDन ते बंद केले आसतले. आमी आतां तांकां जर तांचें हें आसा जर जाय जाल्यार पळयतले आमी तांकां उदक दिवपाक ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय. फाटल्या दिसांनी थंयसर लायन आसा लागीं तुमची घरा थंयच्यान तुमची लायन वता? ना ती लायन आसा पळय न्ही ती मातशी वयर आसा आसा. आनी पयलीं सुरवातीचे हें बी तशें प्लॅन्ड हें ना ती सेटलमेंट झोनान बी घरां ना. पूण फाटल्या दिसांनी तुमच्या डिपार्टमेंटांनी गेल्ले ते उदकाचो विशय. डिपार्टमेंटांनी गेल्ले. डिपार्टमेंटा कडेन हांवें विचारलें तेन्ना ही प्लॅन्ड किंवा ती म्हणजे परमिशन घेवन किंवा TCPचें हें घेवन केल्लेली न्ही. ती आफ्टर बाकीचे कितें रावले नंतर ती तशी रेग्युलरायज जातली घर आसता. पूण तेंच्यांनी अप्लाय केल्ले दिसता ना. अप्लाय केल्ले म्हणून ते बोरवेल तांकां ते करतलेच. आमी पळयताले की तांणी अप्लाय केले जर जायत कनेक्शनां कशें करपाक ते पळयतले पुष्कळ बी लावन ते वयर चडोवपाक मेळटलें. सो केन्ना मेरेन उदक मेळूंक शकता? ना ते अजून पर्यंत आमचे कडेन हें आयलें ना, डिटेलिंग आयलें ना. हांव तुका सांगता तें जेन्ना हांवें पेपरार आयलें तेन्ना म्हाका हें फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तें. तातूंत भितर कितें तथ्य आसा ते लिगल इश्यूज खूब आसा आनी ते आमदारांकय खबर आसा. उत्तर गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान पणजे भाटल्या वाठारांतलो रस्तो 12 ते 16 मे मेरेन तात्पुरतो बंद दवरपाचो आदेश जारी केला. 700 मिलीमीटर आनी 600 मिलीमीटर पायपलायनीच्या तात्काळ इंटरकनेक्शन कामा खातीर हो निर्णय घेतला अशें कळटा. देखून नागरिकांनी पर्यायी मार्ग वापरचे अशें आवाहन प्रशासनान केलां. गरमेत बरीच वाड जाल्ली असताना राज्यात टमाटांचे दर लेगीत तेंगशेर पावल्यात. बाजारात टमाटांचे दर सध्या 50 रुपया किलोचेर पावल्यात. तापमानात जाल्ल्या वाडीक लागून टमाटांच्या दरांनी वाड जाल्या आसूये अशें कांय विक्रेत्यांचें म्हणणें. तरी आसतना टोमॅटो घेवपाक गिरायकांचो आंकडो कमी जाल्लो ना अशें भाज्येकार सांगतात. बाजारांत सध्या टोमाट्याचे दर बरेच वाडिल्ले आसा. जे फाटल्या दिसांनी आमकां 35 ते 40 रुपया किलान टमाट मेळटाले तेजी रेटी सध्या 50चेर पाविल्ली आसा. म्हणजे बरीच वाड टोमॅटोनी जालेली आसा. एका सायडीन सिलिंडराचे दर वाडिल्ले आसतना टोमॅटोचे दर बरेच वाडिल्ले आसा. ताका लागून स्वयंपाकान किंवा जेवणात जे कोण टमाट वापरतात किंवा हॉटेलांनी जशे भाजयेक बिजयेक हे टोमॅटोचो वापर जाता तांकां सध्या हे मातशें नुकसाण कशें जावपाक लागिल्लें आसा. ही टोमॅटोची रेट कशी जालेली आसा? 50 रुपया जालेले. म्हणजे फाटी कितले आसले? 30 रुपीस आपले. आतां वाडून आतां एक ना म्हणल्यार 8-15 दीस जाले. 15 दीस जाले न्हू. म्हणजे सध्या 50चेर तेकलेले आसा. 50 टेकलेले. आनी केन्ना आतां कमी केन्ना जावपाक? कमी आतां जातले म्हणल्यार पावसानी रेट वाडत आसतलो. कित्याक पावस चड बी जाले ते वाडत आसतले. पूण गिरायक कशें येता समाधान करप? हय आतां कितें आहा लोक उपयोग ना न्हू. व्हरता लोक व्हरतात. म्हारगाय आहा न्हू. कित्याक लागून अशें वाडलें अशें बीन तुमकां कितें अंदाज? सद्याक गरमी आहा ते स्टॉक करून दवरूंक जायना. ओके. गरमे खातीर गरमेक लागून चडशे स्टॉक करून दवरपाक मेळना. ओके. किंवा थंडीच्या टायमार कितें तूं स्टॉक करून दवरूंक शकता. ओके. पावसान आनी गरमेन तुका स्टॉक करूंक मेळना. ओके. हे कारण एक मुख्य आसूंक शकता. गरमेक लागून चडशे जाता. बरोबर सारकें. टमाट 40 आसता ते बरें ना क्वॉलिटी. हे 50 मेळटा 50 मेळटा ते सारखे. ओके. आता 45 to 50 आहा. 50 रुपया जाले पण हॉर्टिकल्चर आता 45 रुपये रेट आहा. ओके. आता 50 एक कस्टमराक सोडूंकच जायना तिका लागून 45 सुद्धा दिता आमी. ब्युरो रिपोर्ट
गोमंतक टीव्ही. प्रधानमंत्र्यान 2 दिसां आदी केल्ली आवाहनां देश हितार्थात आशिल्ली, मात विरोधी पक्ष मुद्दम दिशाभूल करपाचो यत्न करता अशें म्हणीत भाजपान काँग्रेसीचेर खर टिका केली. युपीए सरकारान देशाची अर्थवेवस्था संकश्टात हाडिल्ली. त्या वेळार आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान लेगीत पेट्रोल वापराचेर असोच उलो मारिल्लो आनी आदले अर्थमंत्री पी चिदंबरमान भांगर खरेदीचेर नियंत्रण दवरपाक सांगिल्लें. त्या वेळार जगात युद्धाची परिस्थिती नाशिल्ली, मात काँग्रेसीन देशाची अर्थवेवस्था संकश्टात हाडिल्ली. युपीए सरकाराच्या काळात भारत 5 गरीब देशांच्या वळेरेंत आशिल्लो, मात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाल्ल्याक भारत देश जगात 3री व्हड अर्थवेवस्था जावपाच्या वाटेर आसा अशें म्हणीत भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक हाणें काँग्रेसीचेर फार पेटयले. जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जो उलो मारला त्या उल्याक जो नॅशनल इंटरेस्टान उलो मारला त्या उल्याक सगळे सिटीजन जे आसा देशाचे तांणी सपोर्ट केला. पूण अशें आसतना थोड्यो ऑपोजिशन पार्टीज, काँग्रेस आसत आनी बाकीच्यो थोड्यो पार्टीज आसत, दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑन दिस इश्यू. So the issue of national interest is being politicized by the opposition parties, which is condemnable. हाच्या पयलीं जे पंतप्रधान आशिल्ले तांणी अशे उलो प्रिकॉशनरी इन एक्सरसाइज ऑफ प्रिकॉशन मारिल्ले आसा. आदले पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंगांनी अशे उलो मारिल्ले आसा. प्रायम मिनिस्टर, देन प्रायम मिनिस्टर हॅज सेड द सेम तसोच उलो मारिल्लो आसा, पण तेन्ना कसले गैर नाशिल्ले आनी काय नाशिल्ले. तांणी जी परिस्थिती केल्ली, जे करंट अकाउंट डेफिसीट क्रायसिसान देश धुकलून उडयल्लो, तातूंतल्यान तांणी हो स्टेटमेंट केलो. ऑनरेबल देन फायनान्स मिनिस्टर पी चिदंबरम सेड दिस, which has been published. I'm showing you national dailies of 14th of June 2013. Where he has said, please don't buy gold. जेन्ना तांणी स्वता देशाची इकॉनॉमी करंट अकाउंट डेफिसीट क्रायसिसान दुखलेली, तेन्ना खंयचे गैर नाशिल्ले, तेन्ना इंटरनॅशनल सिच्युएशनान कसले प्रॉब्लेम नाशिल्ले जे आज आसा ते. ती आज इकॉनॉमी जी फ्रेजाईल 5 काउंट जाताली 2014 म्हणसर, जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी देशाचे प्रायम मिनिस्टर जाले, तेन्नाच्या जी गती इकॉनॉमीक मेळ्ळी टुवर्ड्स इम्प्रुव्हमेंट अँड ग्रोथ, ती आज आमी 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी जावपाच्या वाटेर आसा. वी आर प्रेझेंटली द फास्टेस्ट ग्रोईंग मेजर इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या